हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांकाळचो देव आसा. ताचे तांय आमचें जिवीत आसा. तें जिवीत घेवन आमी हर एक दिसा चलता आनी वाडटा, कित्याक तें जिवीत सोबीत खायेचें आसा. आमी त्या देवाच्या लागीं आसा जो सदांकाळ देव आमचे भितर आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वाचुया. लिहोरिही नमा कोराहीन तरामा सेकेत रमाजो रिखी नमा खरामान देरेबेशा बाराबाकी नो महान तरामा कियोरो सेना ओब्रिही नमा कोरोमोंत्र मा सेकेत रलांदे. ओ ग्लोरिया, महिमा, स्तुती, आराधना, वाखाणणी ओबोरिही नमा कोरोमोंतरा मा सेकेत रलांदे लिबोरिही नमा खरामांत रलांदे. आमचो देव आमचो मोग करता. लेहेरेबे शबात रमा सेकेत रलांदे. आणि तो आमच्या सांगाता सदा सदाकाल आसा. सदा सदाकाल. पयात पहिली कोरिंथकरांची चीट अध्याय 1 आणि 29 आणि 30 ओळ आमकां कितें सांगता तें पयात. 1 कोरिंथकरान चॅप्टर 1 वर्स 29 and 30. हे परी कोणाच्यानूच देवा मुखार आपली बडाई करूंक जायना, कारण ताचे वरवीं तुमी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान आसात. देवान ताका आमचे खातीर जाणवाय, प्रामाणीकपण, पवित्रपण आनी तारण केलो. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाची उतरां आमकां कितें सांगतात. कोणाच्यानूच देवा मुखार आपली बडाई करूंक जायना, कित्याक हे सगळें आसा. आयज हांव आनी तूं आसा, सगळें देवाचेंच आसा. देखून आमकां म्हणोंक जायना हें सगळें आमचें अस्तंगी आसा, कित्याक सगळें तो करणारो आमचो देव आसा. रचणार देव, घडणार देव, सगळें जिवीत मरण आमच्या सर्वेस्पर देवाच्या हातान आसा. आनी देवाची उतरां सांगता, देवानूच जेजू क्रिस्ताक आमचे खातीर जाणवाय, प्रामाणीकपण, पवित्रपण आनी तारण केलो. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज आमी जायते पावटी जिवितान जायत्यो वस्तू सोदता. जायत्यो आमी डिग्र्यो घेता बुद्धीन वाडोवच्या पासत, जायते आमी एग्जाम दिता, जायते कितें आमी शिकता. पूण हय देव म्हणटा, हय देवाची उतरां आमकां म्हणटा, देवान जेजू क्रिस्ताक आमचे पासत जाणवाय, प्रामाणीकपण, पवित्रपण आनी तारण केलें. सो आयज जाणवाय ही जेजू क्रिस्त आसा, प्रामाणीकपण हें जेजू क्रिस्त आसा, पवित्रपण हें जेजू क्रिस्त आसा आनी तारण हें जेजू. सो हें सगळें मेळोन जेजू क्रिस्त आसा. आयज जर जेजू क्रिस्त तुज्या आनी म्हज्या जिवितान आसा तर तेच ती जाणवाय आमचे भितर आहा, तें प्रामाणीकपण आमचे भितर आहा, तें पवित्रपण आमचे भितर आहा आनी तें तारण पासून आमचे भितर आसा. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू क्रिस्ता सांगाता रावणें चड गरजेचें आसा. जेजू क्रिस्ता सांगाता रावणें. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या संवसारान जायतीं अशीं लोकां आसात जी जेंकां खबर ना जेजू क्रिस्त कोण तो, आनी जेंकां खबर आसुनूय ती देवाच्या लागीं नात. पूण आज पवित्र पुस्तक हेंच सांगता, आमी ह्या संवसारान जियेतना आमकां जाय त्या वाटेन आमी धांवता आनी जाय त्या वाटेन आमी वयता. आमी जायते पावटी गिरेस्तकाय पासत आनी खंयच्या हेर आमच्या संवसारी गरजा पासत धांवता. पूण पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज पवित्र वचन सांगता की तोच जेजू क्रिस्त, स्वामी जेजू क्रिस्त आमची जाणवाय, तोच प्रामाणीकपण, पवित्रपण आनी तारण आनी एक सदांच आमी आमच्या मतीन दवरूंक जाय. जो जेजू सांगाता आसता तो जाणवायेन भरलेलो आसता, तो पवित्रपणान भरलेलो आसता, प्रामाणीकपणान भरलेलो आसता आनी तेचे भितर तें देवाचें तारण आसता. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी डिक्लेअर करता, आमी जेजू भितर एक नवी रचना आसा जाल्यार हे सगळें आमचे भितर आसूंकूच जाय. नदर मारी आमच्या जिविताचे हे सगळें आमचे भितर आसा तरूच आमी जेजू क्रिस्ता भाशेन आसा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तेका दिन वाचुया, कित्याक तो वर्तो आसा आनी योग्यतेचो आसा. लेखामा खरहीना मा कोरा बाजेनालिया ओब्रेहेना मा कोरो सीन तारा मा शाकात्रला
Thank you, Lord Jesus. Holy Father, hina makara bazena. Hallelujah. 21 तासांटे म्हटल्यार स्वामी जेजू ख्रिस्त. Oh gloria, महिमा, स्तुती आणि आराधना आमच्या जिव्या देवा. रेमा शांदेले मेशा बाराहीन तारा. थोरही नामा. तूच मोजो स्वामी, तूच मोजो देव. वाखाणी तुका काळजांता. तूच मोजो रोशना, तूच मोजो दोनी. वाखाणी तुका काळजांता. तूच मोजो आधार, तूच मोजे बळ. वाखाणी तुका काळजांता. तूच मोजो आसरो, तूच मोजे सूर. वाखाणी तुका काळजांता. तू जेजू उजवाड मोजो, सांडलेल्या गाला शिरो. विश्वास तुजेर मोजो देवता. तू जेजू किल्लो मोजो, मोगना आनी तुजे असलो धांवन तुजे सुरशी येता. तूच मोजो स्वामी, तूच मोजो देव. वाखाणी तुका काळजांता. तूच मोजो रोशना, तूच मोजो धोनी. वाखाणी तुका काळजांता. मोजो आधार, तूच मोजे बळ. वाखाणी तुका काळजांता. तूच मोजो आसरो, तूच मोजे सूर. वाखाणी तुका काळजांता. तू जेजू सांगात मोजो, वाईट वेळार आधार तुजो. गोपाळ तुज्या संतोष कितलो. तू जेजू आधार मोजो, कुरपेचो सुंदीर कसो. तारो मोज्या जिविताचो. तूच मोजो स्वामी, तूच मोजो देव. वाखाणी तुका काळजांता. तूच मोजो रोशनार, तूच मोजो दोनी. वाखाणी तुका काळजांता. तूच मोजो आधार, तूच मोजे बळ. वाखाणी तुका काळजांता. तूच मोजो आसरो, तूच मोजे सूर. वाखाणी तुका काळजांता. हालेलुया, हालेलुया, हाले
लेहोरिही नमः शहांतरमासे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदा काळचो देव आसा. ताची थांय आमची जिवीत आसा आनी ते जिवीत घेवन आमी चलता हर एका दिसा, हर एका वेळार. आमेन. सो त्या देवाचे आमी लागीं आसा जो सगळ्या वाटेन आमच्या सांगाताक आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्या वाटेन आमच्या सांगाताक आसा. तो देव बरो आसा, तो देव बरो आसा आनी तो देव बरो आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. खरीच भाशेन आयज आमी देवाचें उतर घेवया आनी देवाचें उतर घेतना खरीच भाशेन आमी ह्या उतरा वरवीं आमच्या जिवितान लक्ष घालूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आनी देवाचें उतर पळय आयज कितें सांगता तें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात मॅथ्यू चॅप्टर 8 प्रेज द लॉर्ड वर्स 28 पासून पळोवया. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 28. गादार प्रांतान दर्याच्या पलतडीक तो आयल्या उपरांत देवचार बसलेले समाधींतले भायर सरून आयले. ताका 2 मनीस मेळ्ळे. इतले भिरांकूळ ते आसले की कोणाकूच ते वाटेन वचून कांयच जायना आसले आनी ते बोब मारूंक लागले. जेजू देवाच्या पुता, आमचे सवे तुका कसलें काम आसा? वेळ पावच्या आदींच आमकां वळोंक आयलाय कितें? ते आसलेले थंय थावन मातसो पेल्या दुकराचो एक व्हडलो हिंड चरतालो आनी देवचार जेजू लागीं अशें प्रार्थून मागोंक लागले, हांगासरले आमकां भायर घातल्यात जाल्यार दुकरांच्या हिंडान आमकां घाल. आनी ताणें तांकां म्हटलें, वचात. आनी ते भायर सरून दुकरांनी वचोन रिगले आनी तो सगळो हिंडेटान वचून कळसां वेल्यान दर्यान उडी मारून बुडोवन मेलो. राखणें पळोवन गेले आनी नगरान येवन घडलेलें तें आनी देवचाराक बसल्ल्या कितें जालें तें सगळें नगरान येवन घडलें तितकें कळीत गेलें. आमेन. हें आयकोन आयलो आनी ताका पळयना फुडें आपल्या गांवा भायर वच म्हूण ताचे लागीं मागोंक लागलो. आमेन. सो पळयात हे एका चॅप्टरान जायतें कितें घडलां. आमेन. आनी हें जें घडलां तें नॉर्मल ना. प्रेज द लॉर्ड. घडलां तें नॉर्मल ना. पळयात बायबल सांगता जेजू एका पलतडी गांवान गेल्लो आनी ज्या वेळार पलतडी गांवान वयता त्या वेळार खेरीच भाशेन एक देवचार बसलेलो समाधींसून भायर आयलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेका ज्या वेळार भायर आयलो त्या वेळार ताका 2 मनीस मेळ्ळे. आमेन. आनी ते इतके भिरांकूळ आसले की कोणाकूच ते वाटेन वचोन कांयच जायना आसलें. आमेन. आनी ते बोब मारूंक लागले खंय, जेजू देवाच्या पुता, आमचे सवय तुका कसलें काम? एक्चुली ते जे बोब मारी आसले तर ते बोब मारनासले, तेंचे भितरले जे इविल स्पीड आसले ते बोब मारतले. आतां हांवें सजमोन घेवंक जाय पळय, जे ते देवचार बसलेले मनीस आसले ते 2 जाण आसले म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो खंय 2 जाण ते कशें थंय पावले, कित्याक थंय रावताले हें कांयच कित्याक कशें कितें कांयच सजमोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. पूण थंय कितें म्हणटा देवाचें उतर कितें म्हणटा, ते भिरांकूळ आसले आनी खेरीज भाशेन कोणाकूच त्या जागेचेर वचोन कांयच जायना आसलें. पयलें सजवून घेयात ते भिरांकूळ आसले. आमेन. भिरांकूळ आसले आनी थंय कोणाकूच वचोंक कांयच जायना आसलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी ते बोब मारूंक लागले जेजू देवाच्या पुता. सो तेंच्यांनी वळखलें कितें तर तो देवाचो पूत आसा. आनी खंय कितें म्हणटा, वेळ पावच्या आदीं आमकां वळोंक आयलाय कितें. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार वेळ पावच्या आदीं पळयात देवचार नाश जावचो एक वेळ आसा. आमेन. आनी तो वेळ पावच्या आदीं तूं आमकां दगदावंक आयलाय कितें. सो देवचाराक पासून जाण आपली टायमलायन कितें आहा ती, पूण मनशांका खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. देवचाराक खबर आसा आपली टायमलायन कितें आहा ती, केन्ना म्हाका ह्या संवसारांसून नाश जातलो तेकाय पासून खबर आसा. सो पूण आमच्या लोकांक मात खबर ना. प्रेज द लॉर्ड.
सो हंय कितें म्हणटा, वेळ पावच्या आदी आमकां वळोन आयलाय कितें, आनी तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्या जेजू आमकां दुकरान घाल म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी पळयतात जाल्यार ते जेजू लागीं सांगले उपरांत जेजून सांगलें वचात आनी दुकरान वचात. सो जेजू कोणाक आदेश करता हें समजून घेवंक जाय. जेजू त्या मनशांक आदेश करना, सो मनशांच्या भितर आसलेल्या आत्म्यांक आदेश करता. आमेन. पळय समजून घेया, ज्या वेळार एक मेन स्पिरीट आसता, एक वायट स्पिरीट आसता, तें वायट स्पिरीट जेजू क्रिस्ताचो वॉयस आयकत आसता. आमेन. हेका लागून भोव गरजेचें आसा तुमी जेजूचो आवाज जावचो. आमेन. कित्याक ते तुमच्या आवाजाक वळखतात तूं देवाच्या लागीं आसा वा ना तो. प्रेज द लॉर्ड. पळय जस्ट एग्जाम्पल घेया, ज्या वेळार एक चॅप्टरान एक मनीस आसलो आनी तो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देंवचार काडटालो, आनी तो देंवचार बसलेले तेका कितें म्हणूंक लागलो, हांव जेजूक वळखतां, हांव पेद्रूक वळखतां, पूण हांव तुका कोण तो म्हाका खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. सो तांकां वळखी आसा. प्रेज द लॉर्ड. तुमी कोण आसात, तुमी कितें आसा ती वळख आसा. म्हणून हांव कितें म्हणटा, तुमचे भितर देवाचो आवाज आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. तुमचे भितर देवाचे प्रेझन्स आसूंक जाय. वायट शक्ती ही केन्ना तुमचे भितर आसा तेका भियाता. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. देखून आमी डिक्लेअर कितें करता, आमचे भितर आसा तो बलिश्ट आसा, ताचे परस ह्या संवसारान आसा. प्रेज द लॉर्ड. सो संवसारान आसा तो खूब डेंजर आसा अशें ना. प्रेज द लॉर्ड. तेजे लागीं कांयच करूंक जायना, पूण आमचे भितर आसा तो खूब बलिश्ट आसा, जो विजयीनसून विजयाचे वाटेक आसा, आनी तेचें नांव जेजू क्रिस्त देव जावन आसा. आमेन. समजता हांव कितें सांगता तें. सो आमच्या जिवितान खूब इम्पॉर्टंट आसा आमच्या जिवितान आमचो आवाज आत्मीक रित्यान वाडलेलो. पळयात आत्मे हे आवाज आयकतात. प्रेज द लॉर्ड. तेणी कितें म्हटलें, ज्या वेळार जेजून थंय पावलो त्याच वेळार तांकां सजमलें. पळयात, ज्या वेळार तुमी देवाच्या प्रेझन्सान भरोन वयतात खंयच्या जागेचेर, ते जागेचेर गेले उपरांत त्या आत्म्यांक खबर कळटा कितें तर देवाचो सेवक थंय येयला म्हणून. आमेन. सेम तशेंच घडलें. जेजू थंय पावलो जाल्यार तांकां सजमलें आनी ते म्हणटात देवाच्या पुता. सो तांकां खबर आसलें ह्यो देवाचो पूत आसा. पळय सजमोन घ्या, तेंच्यांनी स्विकार केले, पूण फारिजेवांनी, सादुकीनी, धर्मशास्त्रांनी स्विकार करूंक ना. आमेन. हालेलुया. पळय कितें म्हटलें, देवाच्या पुता तुजे लागीं आमचें कितें काम आसा. प्रेज द लॉर्ड. कितें काम आसा. वेळ पावच्या आदी तूं आमकां वळोवंक आयलाय, वेळ पावच्या आदी. सो तेंच्यांनी वळखलें. पळय हांव कितें सांगूंक सोदतां तें आयज, जेजू जर तुमच्या सांगाताक आसलो तर तुमी केन्नाच सक्तीन ग्रासूंक शकनात ना. आमेन. हें सदांच मतीन धरात. थोडीं जाणां म्हणटात म्हाका कितें केलां काय कितें, म्हाका कोणें हें केलां कितें, म्हाका कोणें तें केलां कितें, म्हाका कोणें तें करून घातलां कितें. ना, तुमकां सिंपल वस्त करूंक जाय. जेजू क्रिस्ताक तुमचे भितर येवंक जाय. आमी कितें करता, आमी खंयच्या ब्रदरी लागीं वयता, हेच्या लागीं वयता, तेच्या लागीं वयता आनी ताका सांगता तूं हेका भायर काड. अरे तो भायर काडल्या उपरांत तो जर परतून आयलो तर तुका भायर काडूंक येवंक जाये. आमेन. नाजाल्यार प्रत्येक टायमाक तूं जर वचोन ताका सांगता हेच्यातलो भूत भायर काड, हेच्यातले वायट शक्ती भायर काड. प्रेज द लॉर्ड. पळय सजमोन घेयात, आमचे भितर देवान ती पदवी दिल्या. इफिसियन्स चॅप्टर 6 म्हणटा सगळी पदवी देव बापान आमकां दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. सगळी पदवी देव बापान आमकां दिल्या आनी ते पदवेक घेवन आमकां चलोंक जाय हर एक दिसा, हर एक वेळार. प्रेज द लॉर्ड. सजमत हांव कितें सांगता तें तुमकां. सो भोव गरजेचें आसा, देव तुमच्या भितर आसा जाल्यार सैतान तुमच्या भितर असलेल्या देवाचो आवाज आयकता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो सदांच मतीन धर. कोण जर तुमकां म्हणटा वायट शक्ती लागले ना, पयलें सजमन घेया, देवाचें जिवीत तुजे भितर आसा जाल्यार वायट शक्ती तुजे भितर येवंक शकना ना. पूण देवाचें जिवीत तुजे भितर आसा जाल्यार वायट शक्ती त्या जिविताक पळोवन पयस वयतली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी तूं जंय वयतलय थंय ती शक्ती घेवन चलताय जाल्यार
ती वायट सक्ती पयस वयतली. आमी हेच्यात पासत आसा कित्याक जेजू क्रिस्ताचें जिवीत आमचे भितर आसा. थँक्यू जिजस ह्या उतरान पासत, ह्या तुज्या संपूर्ण जिविता पासत आमी ब्लेस आसा सोरेस्पर देवा. तुज्या उतरान आमी संपूर्ण काय पावता सोरेस्पर देवा. तुज्या उतरान आमी घटायेन भरता सोरेस्पर तुज्या उतरान आमी फ्री जाता जेजू तुज्या उतरान. तुजें उतर अल्फा आनी ओमेगा, ते सदां काळचें जिवीत घेवन चलता. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता आनी सदांच करतलो.